सांगलो 12% आसलो तो 10% पळय केला तो परत 12% कर अशें म्हणून मॅनेजमेंटा कडेन म्हाका हो आमचो डिमांड आसलो तिसरो. पूण तेंच्यांनी करता 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 पूण अजूनय करूं ना. परत आमचो चवथो डिमांड आसलो आमचो जे एग्रीमेंट जो आमचो आहा 7th एग्रीमेंट तो सायन केलो वयता आनी तेज्या उपरांत आमकां फुडले जे पे कमिशन मेळटा ते तेजे वचून मेळटा. पूण आमचो अजूनय खंयच एग्रीमेंट जालो ना. ह्या माध्यमांतसून हांव मागतां की हो एग्रीमेंट बेगिनल्या बेगीन जावचो आनी ह्या एग्रीमेंटान आमचे कितें मेळपाक जाय ते आमच्या पदरान घालचे अशी आमची मागणी आसा. परत दुसरी मागणी आसा ते आमचे ड्रायव्हर कंडक्टर जे भाव आसा बल्दी ते जवळ जवळ 7, 8, 9 वर्सां सुद्दां अशें फिक्स करून घातलेले आसा. आमचे कडेन करार आसा. आमचे कडेन आमी मागता जेका कोणाक 2 वर्सां जाल्या तेका रेग्युलर करून सोडचे तेका परमनंट करचे असो आमचो डिमांड आसा. आनी जे पळय रेग्युलर डेलिव्हरीज आसा बल्दी आसा तेका कमीत कमी 30,000 पगार दिवचो होय आमचो डिमांड आसा. जवळ जवळ 3,500 एम्प्लॉईज आसात रेग्युलर कॉन्ट्रॅक्ट प्लस डेली वेज सगळे धरून. हांच्यो सादे डिमांड व्हडले रॉकेट सायन्स अशें डिमांड न्ही. एक म्हणल्यार एरियर्स जे 7th पे कमिशन तांकां लागू केले स्वर्गीय बाब मनोहर पर्रीकरान म्हणजे जे 34 म्हयन्याचे जे आशिल्ले एरियर्स एप्रॉक्सिमेटली अरावंड 40 crores हे ते मागतात. ते म्हणनात की रोखडे दिया म्हणून. ते म्हणटात 25%, 10% अशें करून दियात. जर इव्हेंटाचेर सरकार 100 कोटी वयर मोडटा 3 वर्सांनी एकूच डिपार्टमेंट बाकीचे डिपार्टमेंट आमी इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी डिपार्टमेंट जर 100 कोटी वयर मोडटा 3 वर्सां भितर आनी बाकीचे डिपार्टमेंट जर ऍड केल्यार ते सहज 300-400 कोटी जातले. जाल्यार इव्हेंटा खातीर तुमकां पयशे आसा कारण 50% डायरेक्ट बॉल्सान वता. जाल्यार हांगा जे गरीब जे आमची जनता आसा जी नोकऱ्यो करतात जनतेक सेवा दितात आनी प्लस आपले फॅमिलीचे केअर घेतात तांकां 40 कोटी दिवपाक सरकारा कडेन ना. ही अत्यंत दुख्खाची गजाल. आमचो प्रश्न आमचो अध्यक्ष बाब मांडपाचो आशिल्लो पूण त्या दिसा आमकां बॅलेट लागलो ना. पूण येणाऱ्या 2 दिसां भितर आमी तांकां ऑन बिहाफ ऑफ आमचे अध्यक्ष आमी तांकां आश्वासन दिलां की फुडल्या 2 दिसां भितर आमचे अध्यक्ष डिटेल लेटर चीफ सेक्रेटरीक बरयतले. तांच्या नंतर आमी जशे तरेन आमी तुमी पत्रकार भवनांनी पळयले अंगणवाडीची एज्युटेशन जाल्यार आमी केसी घेतल्या हांगार ते सॉल्व केले. तशेंच तांच्या फाटल्यान रावन तांकां आमी उतर दितात की तांकां तांचे डिमांड्स एटलीस्ट 80% डिमांड्स मीट जाय पर्यंत तांचे बरोबर रावतले आमी आनी पत्र करून सरकारा कडेन आमी पाठपुरावो करतले.